गोवा काँग्रेस पक्षाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकराच्या फुडारपणाखाला शेनवारा काँग्रेसीन पोरण्या गोंया आंदोलन केले। पोरण्या गोंया गांधी पुतळ्या कडेन 1.5 वरां काँग्रेसीन आंदोलन केले। गोंयान 100 दीस जाले मुखेलमंत्री ना, गोंयाक मुखेलमंत्री दिवचो म्हण मागणी घेवन काँग्रेसीन आंदोलन केले। RDX गोवा खातीर पोरण्या गोंयच्यान विलियम रॉड्रिगीस। गोंयांक मुख्यमंत्री ना जावन 100 दीस पूर्ण जातात। सो आमी हो प्रोग्राम जो आसा सिंपल प्रोग्राम सेंच्युरी विदाउट CM। गोंयांक सेंच्युरी जाली गोंय CM नासतना। म्हाका दिसता देशांकूच तर जगांक खंयच आसपाना एक स्टेटीचो हेड जो नासतना स्टेट चलता आनी 100 दीस ताका जातात। गोंयांक कॅबिनेट ना, सो त्या खातीर आयज आमी शरणागती पत्करल्या आमचे महात्मा गांधी हांचे कडेन ताच्या पुतळ्या कडेन येयल्याक आनी आयज आमी प्रार्थना सभा घेतल्याक। आतां रोखडोच पावसाळो सिजन स्टार्ट जावपा जाल्या आनी प्रचंड प्रॉब्लम गोंयांक आसा आनी आयज ह्या एका 100 दीस पूर्ण जातात म्हणून आमी सगळे पार्टीचे ऑफिस बेरर आयज आमी प्रार्थना सभेंतल्यान एक वेगळी मागणी ह्या सरकारा कडेन करता, ह्या पक्षा कडेन करतात आनी मागतात महात्मा गांधी कडेन की हांकां एक बरें बुद्ध दिवन आमच्या बेगीनचे बेगीन मुख्यमंत्री येवं म्हणून। आयज हांगा आमी डिमांड करपाक आयिल्ली आसा, जशें आमचे गिरीश बाबान सांगला तशें 100 डेज गोंयांत आयज CM ना आनी आयज गोंयांत खंय तरी हेडलेस गव्हर्मेंट चालू आसा। तो ना पूण ताणें 3 जाणांनी डेब्यूट केलें CM। म्हाका सांगपाचें आसा की बापूय घरांत एकच आसता, 3 बापूय आसनात। मागीर 3 बापूय आसल्यार भुरग्यांक कांयच कळना कोण बापूय आनी कोणा कडेन कितें प्रश्न विचारपाचें। आयज लज दिसता सांगपाक की बायलां वतीन हांव सांगूंक सोदतां की बायलांचेर खूब अत्याचार जावपाक लागल्यात। जशें बाब सिल्वेरान सांगलें तशें हांव आनीक सांगपाक सोदतां की पयर राती सावथ गोंयांत एक 20 वर्सांच्या चलयेचेर गोंयचे चलयेचेर बलात्कार जाल्लो आसा आनी तेय भायले भुरगे जे इंडोर साकून आयिल्ले टुरिजमांत भोंवपा खातीर तेणी ह्या चलयेचेर गँग रेप केल्लो आसा। असलें गोंयांत आमच्या केन्नाच जायना आशिल्लें। हें फर्स्ट टायम गोंयांत बिहार आनी झारखंडा भशेन जावपाक लागलां की मुख्यमंत्री बरो जावन बेगींतल्या बेगीन येवचो। पण जो गोंयचो राज्य कारभार जो चलोवपाची गरज आसा, हो कारभार चलयता आसतना गोंयचे जनतेक जो न्याय दिवचो पडटा, प्रत्येक मतदारसंघाच्या आमदाराक न्याय दिवचो पडटा। हो आमचो मुख्यमंत्री नासल्या कारणान आमकां आमदारांक प्रामुख्यान आमच्या जे मतदारसंघ जे आसात मतदारसंघात आपापल्या तांकां आमी योग्य न्याय दिवंक शकनात। डेव्हलपमेंटच्या बाबतींत पळयलें जाल्यार सगळे ठप्प जाल्ले आहा। स्किमी ज्यो आहात त्यो खंय तरी बंद पडपाक येयल्ल्यो आसात। कोणाकय विचारलें, एका ऑफिसराक विचारलें जाल्यार सांगता इतलेंच की मुख्यमंत्री नासल्या कारणान आमी कितें करूं शकना। हांव निश्चित मानता जरी तर अशेंच गोंयांत घडलें जाल्यार बिहार दुसरें जातलें म्हणून बिहारूय सुदारलें पूण गोंया चड जावपाक लागलें। तशेंच बाब सिल्वेरीन सांगिल्लें आसा गोवा मेडिकल कॉलेज कडेन साण 2 TTR कॅम्पा कडेन इतले एक्सिडंट जाता। गेल्या वर्सा म्हजो इश्ट हातूच भायर पडलो आनी तो थिंगा सोंपलो। आयज पयर राती पुलिशेक फोन मारलेले पूण म्हाका ते एटेंड जावंक ना। पूण आयज जरी तर ते DBL बांदता थिंगा जरी तर सेफ्टी सारकी ना। सिल्वर बाब हांव तुका सांगता म्हजो पुरो पाठिंबो आसा तुका सेफ्टीक लागून, कित्याक आरोग्य असली वस्त ना, मनीस म्हणटा तो सलमान एकूच फावटी येता।